सकळांक नमस्कारम गेल षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूर्ण जनाक स्वागत. आज एक रेसिपी घेऊन आयला व सिंपल रेसिपी अमृतसरी गोबी पकोडा म्हणून सांगून. गोबी पकोडा म्हणल्यार तुमकां गोतस कॉलीफ्लवराचे. हाका कॉलीफ्लवर फस्ट क्लीन करून धुवन घेवका. एक पण धुवन उदकान की मिठा उदक घालून की कशें म्हूण फस्ट धुवन घेवका. इत्या म्हळ्यार आमी हें शिनून घेतरी मागीर हाका उदका धुवच्या ना, हें उद्दा सोडता. ते देखून फस्ट क्लीन करून धुवन उदका थोडे वेळ तिंबून आनी करून घेतरी मागीर हें कॉलीफ्लवर कितलें जाता तितलें सपूर करून शिंदून घेवका. म्हळ्यार फायनली चॉप्ड म्हणटा पळय तशें सपूर चॉप करून घेवका. हें तशें पांग पळय हांव कॉलीफ्लवराचें सन्न सन्न अशी हें काण पळय सान करून शिंदून घेतला. कितलें सान करून शिंदिता आमी तितले ते पकोडा बारीक क्रंची जावन येता. मागीर हाका घालचें कोथंबरी पालो, तेवय तशीची बारीक सपूर करून शिंदून घेवचें. मागीर जावका तर्ण मिरसांग हे तिखसाणे म्हूण घालची न्हय, हें एक फ्लेवर येवच्याक. तुमकां नाका जाल्यार स्कीप करूं येता. चेडवांक तोंडां येता तीख जाता तांकां म्हूण जाल्यार स्कीप करूं येता. हांव हांगा 2 तर्ण मिरसांग सपूर शिंदून घालता. ते एक तोंड येता आनी ते कॉलीफ्लवर चपतंता जोटू सपूर मिरसांग एक कोच्चोलेला लायक जाता. हांगा दोनी करबेवूय तशीची तेवय सपूर शिंदून घाले. आनी आल्ले तशें हांव हांगा ग्रेटरार सपूर करून ग्रेट करून घालता. मागीर हाका घालच्यो पियाव मस्त घालूं ना. हांगा पळय सादारण एक 10 जाणां जेव तितलो पकोड केला हांवें. ताका हांव एक व्हड एकू पियाव घाला. तुमी एक 2-3 जाणां वय म्हण जाल्यार सानूय एक पियाव घाल्यार पुरो. आतां हें कॉलीफ्लवर शिंदून दवरलेला जेरी आमी हें पुराय सपूर शिंदून हांगा कोन्न दवरला पळय. ते तर्ण मिरसांग, करबेवू, कोथंबरी पालो आनी पियाव ते पुराय हे कॉलीफ्लवरा भितर घालचेत. आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मिठा पिठी घालची. आमी मागीर चण्या पीठ जे तांदळा पिठी पुरो घालूं आसा ते आलोचन करून ताका समेत जेव तितले मिठा पिठी घालून घेवचे. आनी हातान समची चिरडून बसून घेवका. हे ते हातान चिरडूच कसला म्हळ्यार ते पियावाक आनी ते कॉलीफ्लवराक पुरा मीठ लागता ना, ताका सपूर उदका पयस सोडता. ते उदका पयशा आमकां सोडका जाल्यार मात्र आमगेले पकोडा पीठ कालोवचें जाता. आमी हाका विंगड उदक कसलें घालच्या ना. ते देखून हातान सम्मत लायक करून चिरडून मिक्स करून धांकून एक 10 निमिश दवरकाय. ते 10 निमिश दवरतना हाका उदका पयस सोडता. मागीर हाका 1 चमचे हळदी पिठी आनी एक 3-4 चमचे मिरसांगे पिठी. ही मिरसांगे पिठी आमी हांगा तिखसाणेक घालची. 3-4 चमचे मिरसांगे पिठी घालची आनी 1 चमचे कोथंबरी पिठी. आनी हाका ओंव हाका एक लायक फ्लेवर दिता. आतां आमी एक अर्द चमचे ओंव हातान काडचे आनी हातान अशें करून लायक करून क्रश करून घेवका हे ओंव. जाल्यार मात ताजे फ्लेवर लायक येवचे. तेवय आमी अंत भितर घालचे आमी शिंदून दवरलेले आनी मिक्सान तूं आनी पुरा लायक करून चांग जावन लागची तशी मीठ मिरसांग पास लायक करून मिक्स करून घेवचे. आनी आमी हाका घालचे चण्या पीठ आनी तांदळा पिठी तेवय तशीची हांव हांगा इक्वल घाला. पक्कन एक चूर चड उणें ते चड हें उणें जाल्यार कांय तोंदर ना. हांव हांगा एक सादारण एक 1.5 कप चण्या पीठ आनी 1.5 कप तांदळा पिठी घाला. इत्या म्हळ्यार हांव हांगा 10 जाणां करता असं. सो तेवय घालचे आनी तेवय तशी समची चिरडून मिक्स करून घेवका. इत्या म्हळ्यार आमी उदक बिलकुल घालूं ना हाका. उदक घाल्यार ते क्रिस्पी जायना मात न्हय तेल पिल्यावरी जाता. हें आतां तेच पयशेक आमी समची पुरा मिक्स करून घेता पळय अशी लायक पीठ जाता हें. आतां आमी तेल तापोवन तेलां भितर सोडच्यो. आतां पळय पकोडा पीठ हांगा रेडी जाला. अशें करून आख्खें एक डेफिनेट शेप म्हूण ना, आमी ऑर्डराशें अशें करून तेलां भितर घालचें. आतां हांव हांगा नारलेल तेल तापत दवरता. नारलेल तेल म्हूण न्हय तुमकां खंयची जावका तें तेल यूज करूं येता. तेल तापलें तेल तापोवका मात्र पकोड सोडतना तेल तापलें कुडलें आमी पकोडा हे तेलां भितर सोडया. अशें करून बरें तेलां भितर सोडचें. फर्स्ट क्लास करून लायक करून सोडता हांगा तेलां तूं. मस्त व्हड म्हणून कर न्ही, बरी सान कर न्ही, मिडियम सायज केला हांवें. आतां सुरवेक उज्ज व्हडू आसा का व्हड उज्जारी घालया. मागीर आमी पकोड पुरो सोडून गेले कुडलें मागीर मिडियम करून दिवचें. मागीर मिडियम उज्जारी तोळून येवका. हे सम भितर ताय भाजून येवका. समज पुरो भितर ताय भाजून लायक क्रिस्प जावच्या सूर जालें. कलरय चेंज जालें लायक गोल्डन रेड कलर येयला का इतलें जातना हें जायत येयलें लायक क्रंची जाला हें. आतां काण घेवया. हुनूची अमृतसरी गोबी पकोडा हांगा रेडी जाल पळयाची. चेडवांक सांजे स्नॅक्स जावन आतां रजे वेळार
तांणी निमगी तसताची कसने पुणी बूक म्हणून तन दिवच्या लायक भायर सुकून हाण खावची पशी घरकडेची एक 10 निमिष ताजे खातीर टायम स्पेंड केल्यार चेडवांक रुची स्नॅक्स करून दिवेता तुम पूरा जन करून पळयाची अमृतसरी पकोडा म्हणून या केन्ना कीची फूड एक 10-12 वर्स फुडें FBन तूं पुरा फूड ग्रुपांत एक्टीव आशिल्ली तेन्ना खंयची की एक फूड ग्रुपां भितर कोणकी घाल्लेली म्हाका तर कोणाल म्हणून उडगासना नांव पळय कितले क्रंची शब्द पळयाचे जो तेन्ना दुखून आमी रेगुलर जावन आमगेले घरकड करता असाची पुरा जनांक मस्त इश्ट आहे तशी तुम्ही कोण पळयाची आनी तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची आनी म्हगेले चॅनल लायक शेअर करून सबस्क्राईब करूं विसरू नकाची तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांकय सांगयाची सगळ्यांकय धन्यवाद.